कोविड-19च्या उद्रेकाक लागून आकेवटेंची रेल्वे स्टेशनाची एंट्री गेट बंद करची पडल्या. तेका लागून प्रवाशांक एंट्री पॉइंटा कडल्यान सुमार 3 किलोमिटरांचे अंतर हुपून पयसुल्ल्यान येवचें पडटा. लोक भोवतेक करून रेल्वे ट्रॅका वयल्यानच प्लॅटफॉर्माचेर येतात. हे गैरसोयीक लागून टॅक्सीवाले, रिक्षावाले आनी मोटरसायकल पायलट लेगीत बेजारल्यात. पळयात. आता 50 वर्सांपासून मरे वरस्तो लोकल आमी भुरगेपणान जाणा आसले हांगासून पुरसां वयताले. हे आतां फकत हें कितें जालां हांगा गाडयो जाल्या मरे एरोप्लेन टॅक्सी मोटरसायकली रिक्षा म्हणून हांगा धंदो नाका म्हणून हेंच्यांनी हें बंद करूंक सोदता. हें कितें जालां हांगा हांकां हप्तो चोडटें हप्तो मेळटा हांगा हप्तो मेळना न्हू. ही लोकल प्लेस हें कांय करपाक शकना ते कित्याक तांकां थंय मेळटा हांगा मेळना काय म्हणून ते कितें करता हांगा हेवटें गेट घालता बंद करता. तांकां नाका धंदो नाका हांगा कितले गाड्या आहा कितले च्याची दुकानां कितले हे धंदो पळय लोक येता तो सगळो हांगाच येता न्हू. हांगा मोटरसायकल पायलट आसा रिक्षा आसा टॅक्सी आसा सगळे आहा. इवन लोकल म्हणटा तो लोक हांगासून बसीक वयर वयता तें समजना हे लोक. आता हांगा एक्सेस ब्लॉक करून किती प्रॉब्लेम जाता लोकांक? आतां हे बंद करून आतां कितलो प्रॉब्लेम जालो पळय हो लोक हांगा टिकेटीकन उबो रावला हांगा. मेन म्हणटा तो होच रस्तो न्हू. कित्याक लागून बंद केला खंय? हे कित्याक लागून बंद केला तें कळना. तो हप्तो मेळना म्हणून रेल्वेक त्या पुलीस हांकां हप्तो मेळना. थर्मल गन ना म्हणून बंद केला. थर्मल गन ना आमी घेवन दिता. आमी टॅक्सीकार पायलटकार अशे रिक्षाकार सगळे एक जाण पयशे काडून ताका घेवन दिता. गव्हर्मेंटाकडे एकूच थर्मल्स करून रेल्वेकडे थर्मल्स एकूच आसा. आता तो गव्हर्मेंटाकडे ना जाल्यार आमी सगळे जाण पयशे काडून आमी सगळे थर्मल्स करून हाडून दिता. हांव फायर स्टेशना पायलट उलयतां. हांव 6 म्हयने आमी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केले. आतां आमचे फॅमिली भुरगे आतां इतले आमी हे करून आमी त्रास आतां मातशी ट्रेन चालू जाल्ले हे परत आमकां हे त्रास करून आतां परत गेट बंद करून आमकां हे करता त्रास करता. पॅसेंजर येना ह्या सायडीन. पॅसेंजर येना सगळे बंद केल्ले आसा हांगा हे सायडीन. हे सायडीन सगळे बंद करून सगळे आमकां त्रास आनी उपाशी पडपाचे हे प्रॉब्लेम जाल्ले आतां. हांव मातशें गव्हर्मेंटाक हे करता की आमकां सपोर्ट करून हे सगळे ओपन करून दिवचे म्हणून. हांव पराग रायकर हांगचो लोकल. सो हांगा रेल्वे ऑथॉरिटीन इलिगल गेट ही बंद केल्ली आसा. तांकां सांगलें कलेक्टराची ऑर्डर आसा जाल्यार दाखय नाजाल्यार तुमची कोणाली ऑर्डर आसा जाल्यार दाखय. ते ऑर्डर दाखोवपाक रेडी नात. ह्या सायडीन सगळे लोकल ट्रॅव्हल करतात. पायलट भाव आसात, आमचे टॅक्सी भाव आसात, रिक्षेकार आसात, थोडे गाडे आसात. तांचे धंदे सगळे बंद पडिल्ले आसात आनी कोविडा खातीर तांणी ते निमित्त दिता कोविडा खातीर सेक्युरिटी रिजन आमी हे बंद केल्ले आसा म्हणून. सेक्युरिटी रिजन बंद केल्ले आसा जाल्यार तांच्यांनी हांगा एक टेबल घालून एक 4 कॉन्स्टेबल बसोवन टेस्टिंग करपाक मेळटा. तशें कांय अडचण कांयच ना. सेक्युरिटी जायत करपाक जाल्यार तांणी हांगा आपले 4 कॉन्स्टेबल बसोवपाचे आनी टेस्टिंग करून पॅसेंजरांक भितर घेवपाचे आनी भायर धाडपाचे. जे लोकल आकेच्यान नावेली वतात तांचे हाल जातात. भुरगीं स्कुलाक वचपाची आसा, कॉलेजी वचपाची आसा, तांचे हाल जातात. ते ऑफिसर्स आतां RPF काय ते रेल्वे पुलीस आसा ते त्या कॉलेजीच्या एक चलयेक सांगता की ट्रॅक क्रॉस करून चल म्हणून. आतां फाल्यां ट्रॅक क्रॉस करपाक तांचे इलिगल म्हणटात. ते ट्रॅक क्रॉस करपाक मेळना. फाल्यां जर कितेंय जालो एक्सिडेंट कितेंय जालें एक्सिडेंट जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो? त्या भुरग्याक जर फाल्यां कितें ट्रेन लागली कितें ते ट्रेनी पोना पडले जाल्यार जबाबदारी कोण घेतली? हे रेल्वे पुलीस घेतले ना. तर आमची रिक्वेस्ट फक्त इतली आसा हांगा गेट ओपन करात, एक 4 कॉन्स्टेबल बसयात आनी तुमी टेस्टिंग करून धाडात. इतलोच आमची मागणी आसा. आतां उदयच्यान आमी 1 वर जालें ताणें म्हाका सांगलां कलेक्टराक आपयला म्हणून. कलेक्टर खंय पणजे आशिल्लो तो थंयच्यान भायर सरला. तांचो ऑफिसर सांगून गेला की तो येतलो म्हणून. 1.5 वर सुमार जावपाक गेले तो येवंक ना अजून. ऑफिसराचोय पत्तो ना आनी ते गेट ओपन करपाक ना. तुमी पळयतले पॅसेंजर हांगा रेल्वे खातीर तांची ट्रेन आसा 3 वरांचेर ते त्या खातीर रावल्या. हे पळय पॅसेंजर आसात त्या पॅसेंजराकय धाडनात. लोकलांक सोड पॅसेंजर आसा तांचे कडेन तिकेट आसा. एकूच ब्रिज आसा हांगा स्टेशनार वचपाक. सो तो ओडोवपाचें कितें कारण हें आमकां तांणी सांगचें. ऑर्डर दाखोवपाक ते रेडी ना. हांवें विचारलें तांकां स्टाफ कितलो आसा तुमचे कडेन? ते म्हणटा 35 कॉन्स्टेबल आसात. सो 35तले 4 कॉन्स्टेबल ह्या सायडीन बसोवन सेक्युरिटी रिजन दिवन तांणी हें करूं शकतात. करपाकच जाय जाल्यार कितें म्हणटा ते? ते म्हणटात आमचो ऑफिसर येतलो आनी सांगतलो कलेक्टराची ऑर्डर आसा. जर कलेक्टराची ऑर्डर आसा जाल्यार कलेक्टराची ऑर्डर तांणी दाखोवची आमकां. आमी आतां ऑलरेडी कलेक्टराकय लेटर केल्लें आसा, सुप्रिटेंडंट ऑफ हाकाय लेटर केल्लें आसा. हे पळय
कलेक्टराक लेटर केल्लें आसा आनी DYSPक लेटर केल्लें आसा की रिजन दिवचें तांणी ही गेट बंद करपाक. सगळ्यांचे सिग्नेचर्स घेतिल्ले आसात हेजे फाटल्यान, पॅसेंजरांची प्लस हांची फोटोय लायिल्ले आसात आमी कोणा कोणा अडचण जाता ती. सो तांणी आमकां फक्त रिजन दिवचें, खरेंच सेक्युरिटी रिजन हें केलां काय आनी कितें कारण आसा तें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.